संतोष भरीत काळजात आणि मोगा भरीत एकवटात भक्तीन आम्ही सर्या भितर देवाच्या मंदिरात संतोष भरीत काळजात आणि मोगा भरीत एकवटात भक्तीन आम्ही सर्या भितर देवाच्या मंदिरात खैसर दोगवाते मुझे नावे संगी मेळतात थैसर हावासा सदा तांचे मोदेगात जेजूचे हे उतर आमकां प्रेरण दितले ताच्या नांवान आमी कितें मागता ते मेळटले संतोष भरीत काळजात आनी मोगा भरीत एकवटात भक्तीन आमी सर्या भितर देवाच्या मंदिरात देवाच्या मंदिरात देवाच्या मंदिरात बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सोम्या तूं सर्व जाणाय हांव तुजो मोग करता म्हणून तूं जाणाय आमच्या मोगाचो पात्रोन सांत पेद्रूची उतरां ही परत परत कित्याक जेजू आपणा लागीं ताचो मोग करताय गी म्हूण विचारलेल्या वेळार सुस्कारच्या काळजान ताणें ही उतरां सांगिल्ली जावयेत पूण जेजू जाणा आशिल्लो आपल्या बापाचें राज विस्तारो पेद्रूस ताच्या हिंडाचो पयलो गवळी जातलो म्हूण 12 शिसां पैकी भळो आमचो पेद्रू आमचे बरीच अस्कत सैंबसो तरी जेजूच्या मरणा उपरांतल्या दिसांनी ताणें आपली ही अस्कतकाय माडोवन पवित्र सभेचो बळादीक खांबो जाल्ली रीत विशेष जाळां उडोवन मासली पक्षो सादारण मोगोर जेजूच्या मोगाचें जाळ उडोवन हारी हारींनी लोकांक जेजू सरशी ओडचेत आसलो असाधारण खडप जावन बदल्लो तर पेद्रूक जेजूचेर आशिल्लो मोग जेजून बसयल्ल्या सर्गाराजाच्या अस्तित्वाचो बरवसोच कारण असल्या खडपाच्या सावळेन आमी बारकुरगार शाबितायेन आसाव आज आमच्या पात्रोनाचे तारीखेचें फेस्त सगळ्या पोवी सभे संगी संभ्रमतना आमकां बारकुरगारांक व्हडपण बगचें सहजच पेद्रूक आमचो पात्रोन जावन वळखत आसतना ताच्या शेगुणाच्या वाटेन चलोवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय आज ताका मान करून ताचे फेस संभ्रमतना ताका आमची देख जावन घेवया आमकां आमच्या कुटुंबांक परगांवांत वावुरतल्या आमच्या मोगाच्या ताच्या पांयांतळी दवरया आमचे बसत ताचे मागणे खळनासतना देवा सरसी पावोवन दी म्हणल्या आशे सवे हे मिसाचे संभ्रमीक बलिदान भेटोवंक आयती जावया हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना ह्या मिसा वेळार वैयक्तीक ते सवां खातीर देवा कडेन मागोवंक आसा जाल्यार एक गरीब उरास काडया सांगाता आमी म्हणया हांव पत्की सर पददार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान नुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बगे सदां सांगपार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवा पासून आम्ही तुका वाखडता. सुमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसाय आमचे मागणे मानून घे. पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर. प्रार्थुया. सर्व पदवेदरा देवा भगेबोन पेद्रो आणि पावलो तुझ्या धर्मदूतांची दाबाजीक परब संभ्रमून आज आम्ही संतोषान एकठांय जाल्या. तांच्या मणियर्पणा वरवीं पवित्र सभेचे सुरवेक भवाताच्या देणे तुवें तिका फावो केलें. तांची शिकवणूक आमी सदां सर्वता पाळूंक तूं सामका घटाय दी. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतले वचप. त्या वेळा ते हेरोदरायान पोवीस सभेच्या थोड्या संद्यांक दगदूंक सुरू केले. जुआंवच्या भावाचे जाकोबाचे ताणें शीस कापयले. ही करणी जुदेवांक मानवाली ते पळोवन पेद्रुकी धरोंक तो फुडें सरलो. हे बेखमीर उंड्याचे परबे दिसांनी घडले. पेद्रूक ताणें धर बंदेंत घालो आनी ताचो पारो करूंक चौग शिपायांचे 4 पंगड ताणें दवरले.
पास्क परबे उपरांत ताका लोकां हुजीर हाडचो म्हूण हेरोदीन आलोचन केल्ली. पेद्रू अशे बंदोबस्तेर आसतना ताचे पसत पोवीस सभेचे मागणे कळनासतना देवा हुजीर चडत आसले. हेरोदीन पेद्रूक लोकां हुजीर हाडचो आसलो त्या दिसाचे आदले राती पेद्रू दोग पाऱ्यागारा मदें न्हिदून आसलो. 2 सांकळींनी ताका बांदून घाल्लो आनी बंदेच्या दारवाट्या सरशी पारे राखण करून आसले. अशें आसता एकाच जाणें ताचे बगलेक सरेस्परसो एक दूत उबो रावलो आनी तो आसलोलो त्या कुडांत उजवाड फांकलो. त्या दुतान पेद्रूच्या कुसळाक थापोडले आनी ताका जागोवन म्हळें, उठ, वेगी उठ. तितल्यार ताच्या हाताच्यो सांकळी निकळून पडल्यो. तवळ त्या दुतान म्हळें, तुजो कमर बांद आनी तुज्यो वाणो घाल. पेद्रून तशेंच केलें. उपरांत त्या दुतान परत्यान म्हळें, तुजो शेलो पांगर आनी म्हज्या फाटल्यान ये. आनी पेद्रू ताच्या फाटल्यान गेलो. तरी देवदूतान आपणाक केले ते एक खरी गजाल म्हूण तो नेणासलो. आपूण एक दर्शन देखता म्हूण ताणें लेखलें. अशें ते पयलो आनी दुसरो पारो उतरले आनी शहराक पावयतले वाटेक तेंकून आसलेल्या लोंकडाच्या दारवाट्या सरशी पावले. तो दारवटो आपापीच तांकां उक्तो जालो. ते भायर गेले आनी एक गल्लेंतल्यान ते उतरलेच तो दूत पेद्रूक सोडून गेलो. तितल्या भितर पेद्रू सैरणा आयलो. ताणें म्हळें, आतां हांव खंडीत जाणा. देवान आपल्या दुताक धाडलो आनी म्हाका हेरोदीच्या हातांतलो आनी जुदेव लोकान म्हाका करीत जाय म्हूण येवजिल्ल्या त्या सर्वांतलो ताणें म्हाका सोडयलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सगळ्यान वारा आकांतांतलो सर्वेस्पोरान निवारलो. म्हाका सर्वेस्पोरान निवारलो. सगळ्यान वारा आकांतांतलो सर्वेस्पोरान निवारलो. म्हाका सर्वेस्पोरान निवारलो. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो. ताची अर्गास्तुती खळनासता म्हज्या वंटांचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक उडवीक मेळटा. हें आयकून दुबल्या धाकट्याक संतोषा. सगळ्यान वारा आकांतांतलो सर्वेस्पोरान निवारलो. म्हाका सर्वेस्पोरान निवारलो. मुझे सवे मेळून सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. एका ताळ्यान आमी सकट ताचें नांव वंदिया. सर्वेस्पराक हांव मेळूंक गेलो, तूं म्हाका आयकलो. आनी सर म्हज्या कश्टान वरांतलो ताणें म्हाका निवारलो. सगळ्यान वारा आकांतांतलो सर्वेस्पोरान निवारलो. म्हाका सर्वेस्पोरान निवारलो. ताचेर दोळे लावन रावतात ते
संतोष भरी जाता तांची मुखां म्हळाल जेनके दिन्स बावाना कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्यान वरा कांतांतलो ताका निवारलो सगळ्यान वरा आकांतांतलो सर्वेस्पराक निवारलो म्हाका सर्वेस्पराक निवारलो ताच्या भक्ता भवारी वेडो घाल सर्वेस्पर सुद्दू तांकां राखता सांबाळता साकोन पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस खरोच भागी सगळ्यान वरा आकांतांतलो सर्वेस्पराक निवारलो म्हाका सर्वेस्पराक निवारलो सगळ्यान वरा आकांतांतलो सर्वेस्पराक निवारलो म्हाका सर्वेस्पराक निवारलो सां पावलून तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप प्रितीच्या हांव आतां म्हाका बली भेटोवच्या स्थितीर पावलां हांवें वेचो वेळ लागीं पावला म्हजें झूज हांव बरें झुजलां शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा आतां नितीवंतपणाचो मुकूट म्हाका तयार दवरलेलो आसा हो मुकूट नितीचो मनसुबदार म्हणटात तो सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितलो म्हाका मात्र न्ही ताच्या येण्याक अत्रेगून आसलेल्या समेस्तांकी तो दितलो सोमी म्हजे बगलेनच रावलो आनी ताणें म्हाका घटाय दिली देखून हेर जातीच्यांक कान दिशें म्हजे मारिफात सुवार्ता संपूर्ण तरान परगट जाली अशें शिवाच्या घासांतलो हांव बचाव जालो सौर वायटांतलो आनीकी सोमी म्हाका निवारतलो आनी आपल्या सर्गीच्या राज्यांत शाबीत व्हरून पायतलो ताका ससनाच्या ससनाक जावं महिमा आमेन देवाचें उतार हें देवाचे व्हड उपकार सर्वेस्पराक जय जय हालेलुया सर्वेस्पराक जय जय हालेलुया सर्वेस्पराक जय जय हालेलुया सर्वेस्पराक जय जय हालेलुया भागी तुसे मांव योनाच्या पुता करतलो तुका हांव पेद्रू वखडा बांदतलो म्हजी धर्मसभाताचेर जैत वरचे नाताचेर दारवाटे पाताळाचेर सर्वेस्परा जय जय हालेलुया सर्वेस्परा जय जय हालेलुया सर्वेस्परा जय जय हालेलुया सर्वेस्परा जय जय हालेलुया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सम्या जेजू सेजारिया फिलिपी नांवाच्या प्रांत्याक येवन पावल्या वेळार जेजून आपल्या शिश्या लागीं विचारलें मनशा पुताक
लोक कोण म्हूण म्हणटात. ताणें जाप दिली, थोडे तूं स्नान जातार जुवांव म्हणटात, हेर थोडे तूं एलिया म्हणटात, आनी हेर तूं एरेमिया वा प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणटात. तवळ जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? सिमोन पेद्रून जाप दिवन म्हणलें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तवळ जेजू पेद्रूक म्हणालो, बागी तूं सिमाव योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापे केल्लें कोणेय मनशान न्ही, बगार सर्गींच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगता, तूं पेद्रू म्हणजे कडाप, आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो, आनी पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गींच्या राज्याचो चावयो दितलो. जें कितें संवसारी तूं आडवरतलोय तें सर्गी आडवरलेलें जातलें, आनी जें कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलें जातलें. देवाचे उतार हे वाखणी तुका क्रिस्ता. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, एक बरयणार अशें सांगता, ताचे एक बरोवण्यांत एक बरयणार अशें सांगता की ह्या संवसारांत मनीस देवाक कसो देखता वा मनीस देवा खंयच्या दृश्टेन पळयता म्हणल्या विशयांत उल्लेख करून तो मनशाचे 4 ग्रूप करता, 4 पंगड तो करता. आनी हांतलो पयलो पंगड जावन आसा, लोक देवाक एक ग्रेस्त करचे मेशीन म्हूण चिंता. कित्याक हो लोक मागणें करतना वा देवा लागीं ताणें विचारचें जावन आसा, देवा म्हाका आस्त बदीक दी, म्हाका ग्रेस्त कर, दुडू दी. आनी हो जावन आसा पयलो पंगड, देवा लागीं आपणाक ग्रेस्त कर म्हूण मागचो तसलो, वा देवाक एका रितीचें ग्रेस्त करचें मिशीन म्हूण चिंतचो तसलो. आनी दुसऱ्या तराचो पंगड, ह्या पयल्या पंगडाचे तितके उंचलो पंगड जावन आसा, देवाक एका रितीचो जोकर म्हूण चिंता. कित्याक म्हणल्यार हो लोक चिंता, जेन्ना तांकां दूख भोगता, तांकां कश्ट येतात, तेन्ना मात्र देवा लागीं धांवून वेतात. देव तांकां संतोश दिवचो एक तराचो जोकर म्हूण चिंतून हो लोक देवा लागीं धांवता. हो जावन आसा दुसरो पंगड. आनी तितके हेजे की आमी उंच गेल्या तर तिसरो पंगड बरयणार सांगता, तो जावन आसा लोक आपल्या सवालांक जापी सोदचो तसलो. देवाक एका रितीचे गुगल आसल्या परी जे कितें तांच्या जिवितांत कश्ट येतात, देवा म्हाका असले कश्ट कित्याक आयल्यात, वा म्हाका ताणें कित्याक अपमान केलो, वा म्हाका ताणें कित्याक मोस केला म्हणून देवा लागीं सबार सवाल विचारचो लोक हो तिसरो पंगड तर. आनी थंय उरला निमाणो पंगड, आनी ही जावन आसा उंचली विंचण करचो तसलो लोक. हो लोक देवाक आपणा तो सांगाती जावन विंचता, देवाचो सांगातपण आशुंच तसलो लोक जावन आसा. आनी ही जावन आसात आज आमी फेस्त संभ्रमचे भगवंत सांव पावलो आनी भगवंत पेद्रू आनी तांच्या जिवितांत जेजूच्या सांगातपणाक ते आशिल्ले, जेजूच्या सांगातपणान ते जियेले. आनी त्याच भावार्था मुखांत आमी पळयलें तर क्रिस्ता खातीर ते मार्तीर मरूंक पावतात. आमी पळयता सांव पावलोन गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 2 वाक्य 20 थंयसर सांव पावलो सांगता, हांव आतां जियेता तो हांव न्ही, बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. तशेंच सिमोन पेद्रू जेजू विशयांत अशें सांगता, जेन्ना जेजूची शिकोवण आयकून थोडे जाण थंय थावन जेजूतान पयस सरयल्ल्या त्या घडये जेजू ताज्या अपोस्तलांक ताज्या शिसांक विचारता, तुमी म्हाका सोडूंक सोदतात गी. जुवांचो शुभ वार्ता अध्याय 6 वाक्य 67-68 पळयता आनी पेद्रू जाप दिवन म्हणटा, सोम्या कोणा लागीं वसो आमी, तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. तूं जावन आसाय देवातोन आयिल्लो भगवंत मनीस म्हणून आमी पातयेता. आनी आयच्या किर्तनांत थंयसर अकरेची लायन आसली, सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो घेता तो निजायकी बागी.
वय मोगाच्या भाव भयणीनो पवित्र पुस्तक आमकां सांगता जो कोण देवाक आपणाचो सांगती जावन विंचता, जो कोण देवाक आपणाच लागीं जियोंक वा देवाचो सांगातपण आशेन जियेता तो मनीस निजायकी बागी. आनी हेच्या वाचपांत आमी एक नदर घाली तर आमकां हेच विशयांत पळोवंक मेळटा. आमी पळयलें पेद्रून जेजूक ताचो सांगाती पूण विंचलें, पूण ताका ताच्या जिवितांत कश्ट येना म्हणून न्ही. आमी पळयलें हेच्या पयल्या वचपांत धर्मतांच्या आईच्या पयल्या वचपांत पळयलें पेद्रूक थंयसर धर्ण बंदेंत घाल्लो. खंडीत जावन आमी पळयलें नंतर पेद्रू कित्याक हेरोद्राय बंदेन घालता, कित्याक म्हणल्यार तेणें केल्ल्या बऱ्या कामा खातीर, तेणें केल्ल्या त्या बरें काम म्हणजे क्रिस्ताची सुवार्ता परगट केल्ल्या त्या बऱ्या कामा खातीर हेरोद्राय ताका थंयसर बंदेन घालता. आनी केवल बंदेन घालता ताका थंयसर सोडना, ताका जिवेशी मारची आलोचन तो करनासता. आनी पळयलें तर थंयसर खंयच्या मापान एका रितीची टायट सेक्युरिटी वा एका रितीन खंयच्या रितीची बंदोबस्त तो करता म्हणल्यार आमकां थंयसर पळोवंक मेळटा. आमी पळयलें ह्या पेद्रूक थंयसर बंदेन घाल्ल्या उपरांत सोग शिपायांचे 4 पंगड करून पेद्रूक राखोंक थंय दवरता. आनी पेद्रू निश्चय ते घडये तेजे सांगाता तेज्या उद्देवक आनी तेज्या दाव्याक थंयसर 2 शिपायांक तो नेमी हारता. तितलेंच मात्र न्ही, एका सांकलीन न्ही, पेद्रूक 2 सांकलींनी ताका थंयसर तो बांदून घालता. पूण पळया मोगाशेनो जेजूची बरी सुवार्ता परगट केल्या पेद्रूक हेरोदीच्या खंयच्याय बळान वा हेरोदीच्या खंयचे सक्तीन ताका बांदून घालून दवरूंक जालें ना. देवाचो दूत येवन थंय थावन देवाची बरी खबर परगट केल्ल्या पेद्रूक त्या बंदडांतलो त्या बंदपासूनतलो सुडयता. आनी हेच्या किर्तना सांगल्या प्रमाणे सर्वेस्पर देव सर्व विघ्ना अनवरांतले आमकां सुटयता. होच संदेश आमकां हेच्या पयल्या वचपांत पळोवंक मेळटा. आमकां कश्ट येयल्यारी आमकां देव्या कश्टांत हांव नीव रावन आमकां सोडोवण्याचे वाटेक आपूण व्हरचो तसलो आमचो मोगासो देव तो जावन आसा. तशेंच पावलून तिमोथीकारांक बरयल्ल्या 2 पत्रांतल्याचे 2 वचपांत आमी आयकलें पावलून जेजूची बरी सुवार्ता परगट केल्ल्या ताका ताजें जिवीत सुलोभयेचें नातलें. भोव सुबार कस ताका ताज्या जिवितांत भोगूंक मेळटात. सबारपटी पावलू बंदेंत आसता, सबारपटी तो लोकांचे मार खाता, अशें सबारपटी ताका लोक फातरायता, अशें हे सकड क्रिस्ता पासून तो सोंसता आनी क्रिस्ताच्या मोगा खातीर हें सर्व तो सोंसून व्हरता. आनी हेच्या त्या 2 वचपान आमी आयकलें पावलू सांगता हांव म्हजी झूज बऱ्या तरेन झुजलां, शेवट पर्यान हांवें म्हजी हांव धांवलां. आनी तो सांगता शेवट पर्यान म्हजो भावार्थ हांवें बऱ्या तरेन सांबाळ्ळा. त्या देखून आतां हांव जाणा देवान म्हाका नितीवंतपणाचो मुकूट तयार करून दवरला. वय मोगाचें न्हू, हे जावन आसा इनाम, हे जावन आसा संतोश समाधान. पावल ताच्या जिवितांत क्रिस्ताची बरी खबर परगट केल्ल्या त्या घडये तो अनुभव करता. आनी आमी पळयलें आयच्या शुभ वार्तेंत जेजू आपल्या शिसांक विचारता तुमी कोण म्हणून म्हाका सांगतात म्हणून. आमी जर तर पळयता तर जेजू आपल्या शिसांक अशें कित्याक विचारता. पयल्यान आमी पळयलें तर जेजू सांगाता रावल्ले हे शीस, जेजून केल्लें असर ह्या पडलेले ते शीस, जेजून शिकयले ते शिकोवन आयकल्ले ते शीस जेजूक पारखूंक जाय आसले. हे आपणाचे शीस आपूण कोण म्हणून निजायकी जाणा जालात गी म्हणल्या उद्देशान ह्यो सवाल विचारता. आनी दुसरें कारण थोडे बरें सांगल्या प्रमाणे जेजून हे सवाल विचारलेले सेजारिया फिलिपी नांवाच्या त्या प्रांत्यांत. आनी सेजारिया फिलिपी नांवाचे प्रांत्य जेजूचे त्या काळार अन्य देवाक समर्पिल्लो हो एक प्रसिद्ध जागो तो जावन आसलो. थंयसर रोम लोकांनी तांच्या देवांक थंयसर वेदी बांदली, थंयसर तांच्या देवांक तांणी देवाळ बांदलें. तशेंच ग्रीक लोकांनी तांच्या देवाक थंयसर वेदी आनी देवाळां बांदलीं. आनी थंयसर सबार देवाची थंयसर तांकां रुपणी तांकां थंयसर पळोवंक मेळटलीं. आनी ह्या परिस्थितींत जेजूक ताका खात्री करूंक जाय आसलें आपणाच्या शिसांनी आपूण कोण म्हणून मानून घेतलां. जर तर तांणी जेजू कोण म्हणून खऱ्यार अर्थान मानून घेवंक ना तर जेजून ह्या संवसारान केल्लें ताचें मिसाव निर्फळ जातें आसलें. ताजें कश्ट मरण आनी पुनर्जीवन पण सकळी खंयचेंय फळ दिन आसलें. कित्याक ताजें शीस वापस चिंते आसलें
हो जेजूय हांगासर आसल्या हेर देवा परी एकलो म्हणून ते मानून घेते आसले. त्याच खातीर तांचो भावार्थ पारखुंच्या उद्देशान ताणें कितल्या मापान जेजूक ते समजून घेतला म्हणल्यार पारखुंच्या उद्देशान जेजू तांकां 2 सवालां करता. पयलें विचारता, लोक म्हाका कोण म्हूण म्हणटा? आनी ते तक्षण जाप दिवन सांगतात, थोडे तुका स्नान दातर जुवा म्हणटात, एलिया वा एरेमिया म्हणटात, वा प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणून तुका आपयतात. पूण जेजू विचारता, पूण तुमी म्हाका कोण म्हूण म्हणटात? तवळ सिमोन पेद्रू जाप दिवन म्हणटा, तूं जावन आसा क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तूं जावन आसा क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. ही जावन आसा आमच्या पेद्रून थंयसर केल्ली भावार्थाची उसारणी. ह्याच भावार्थाचेर आपलें जिवीत तो बांदून हाडटा आनी ह्याच भावार्थाचेर आपलें जिवीत तो जेजूक एक साक्ष जावन मार्तिराचें मरण सोशे मुखांतर थंयसर जेजूक मोगाचें बलिदान जावन तो भेटयता. आनी हे पेद्रूची जाप आयकल्लो जेजू ताका सांगता, हें तुका उगडाप केल्लें खंयच्याय मनशांनी न्ही, बगार हें उगडाप केल्लें म्हज्या सर्गींच्या बापान. देखून पेद्रू म्हणजे कडाप आनी ह्या कडपाचेर म्हजी पवित्र सभा हांव बांदतलो. खंयचेय पाताळाचे दारवटे हेजे वयर जैतवंत जावचें ना म्हणली उतरां आज खरीं जालांत. 2020 वर्सां उपरांत आमी पळयता जेजून स्थापिल्ली ती पवित्र सभा, आपोस्तलांचेर बांदली ती पवित्र सभा अजुनी मजबूत उबी आसा. तर हाका साक्ष आमचो देव मेल्लांचो देव न्ही, बगार तो जिवंत आसा. क्रिस्त काल आज आनी सदां सर्वता. आमचो जे देव आमचे संगी रावच्याक तो अत्रेकता, आमचे संगी जियोवच्याक तो लालयता. जेजून विचारले सवाल आमी आमच्या जिवितांत आमकांच आमी विचारूंक जाय, पूण तुमी म्हाका कोण म्हूण सांगतात? जर तर आमकां जेजू कोण म्हूण कळीत ना जाल्यार ह्या संवसारांतले वस्तू, ह्या संवसारांतले खंयची मनशां वा संवसारांतले खंयची एका रितीची वस्तू वा संगती देवाचें स्नान घेवंक शकतात. तर मोगाचें न्हू, आमचो भावार्थ जेजू क्रिस्त तें जिवा देवा तें कसो आसा. आमी आमच्या जिवितांत जिवा देवाचो सांगातपण आशेतांव घी. जर तर आमी ह्या जिव्या देवाचो सांगातपण आशेतांव तर हो जिवंत जेजू आमी सूख केल्ल्या वेळार तो आमकां जागयता. आमी सुखन पडलेल्या वेळार आमकां बोगसणें मागूंक तो प्रेरण दिता. आमी अनीत अन्याय केल्ल्या वेळार आमचे अंतस्करणांत तो कांतयता. तर आमकां आमी विसान पळया, आमी आमचें जिवीत जिवंत क्रिस्त संगीची येतावंगी वा ह्या देवाच्या सांगातपणांत हांव पयस सरलें जिवीत आमी जिवन आसावंगी म्हण आमकांच आमी विचारया. सांव पेद्रो आनी सांव पावलू हे दोगी अपोस्तल जेजू खातीर मार्तिराचे मरण पावतात. आज आमी हे फेस्त सांगात, ह्या दोगा अपोस्तलांचे फेस्त आमी सांगात संभ्रम तरी हे दोगी अपोस्तल एकच दीस मार्तीर मेल्ले म्हणून न्ही, बगार ह्या दोगी अपोस्तलांनी परगट केल्ले एकच क्रिस्ताक, ह्या दोगी अपोस्तलांनी साक्ष दिल्ली ते एकच क्रिस्ताक, आनी ह्या दोगी अपोस्तलांनी तांच्या भावार्थ मुखांतर बांदून हाडली ती पवित्र सभा ती जावन आसा जेजूची पवित्र सभा ती एकच जावन आसा. आनी जेजूची बरी खबर बरी सुवार्ता परगट करण बोवरत्या उमेदीन ते रोम शहराक वचून पावतात आनी थंयसर तांच्या जिवाचें बलिदान थंयसर ते देवाक भेटून दितात. कशें पेद्रून आनी पावलून जेजूचो सांगातपण आशिल्लो आनी जेजूच्या मोगान ते वाडले आनी खंडीत जावन तांच्या जिविता मुखांतर देवाक मानवाची तसली एक बली तांणी भेटून दिली. तर मोगाच्यान आमचे जिणये मुखांतर आमी आमच्या जिवितांत देवाचो जेजूचो सांगातपण आशेवया. ताच्या मोगांत आमी जियेवन त्याच क्रिस्ताक आमच्या जिविता मुखांतर आमच्या जिणये मुखांतर साक्ष दिवच्याक जाय अशी सर्व आदार आनी कृपा हे पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. आमचो बोवार्थ उसारण सांगता म्हणया. सन्मंता देवाक सर्पदेदारा बापाक सर्गाने प्रथमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या आस्पताक आमच्या समयाक जो पवित्रत्म्यावर विंगरबी संभवलो अंकार मरयेंतल्यान जल्मलो पोंस पिलाता काळ ताणें कस सुसले ताका खुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो
सरकार चडलो सरपदेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तो जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो सदमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बसणे कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन. आतां आमच्या सर गरजां खातीर मागचो वेळ त्या खातीर आमी कितेंय मागोवंक आसा जाल्यार आमच्या मोतीक ती मागणी हाडया आनी सगळ्या संवसारा पासत आमच्या पिरगज कुटुंबा पासत आतां आमची मागणी देवाक भेटोवन दिवया. मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या वडिलां पासत तुजे लागीं मागता हांव. प्रत्येक जावन पापा फ्रांसिसा पासत आमची मागणी तुका भेटयता हांव. क्रिस्ती परजेक तुजेशी चलोवचे ताचे गवळीक काम आपुरबायन करून आसच्या ताका गरज आसची सकत पाटय. आम्हा सर्वांच्या मागण्याचे बळ ताका मेळोवन दी. ताच्या ह्या मिसावान ताका सांगात दिवन आसच्या आमचो बिसायब जेराल्ड आयझक लोबो तशेंच स धर्मीक भाव भयणीचेर तुजी विंचणार बेसांवां वत म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. काकुळदारा बापा आमच्या देशा पासत आनी हे चलोवच्या फुडाऱ्यां पासत तुजे लागीं मागता हांव. प्रस्तुत राजकीय परिगत आमकां अल्पसंख्याकांक भिरांतीचे जावंक पावल्या. देशाच्या विविध जाग्यांनी धर्मादलेपण राज करून आसा. धर्मा मदें ना सोंसणीकाय चडोवन येता. सरकार चलोवच्या राज्य फुडाऱ्यांच्या मनांनी मनशापण जागय. लोकांच्यो गरजो समजून तांकां तांकी पुरती सेवा दिवचे वोड म्हूण तांचे तें रस म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. प्रितीवंत बापा पावस मनशा जिणयेक तशेंच हे प्रकृतेक भोव गरजेचो. हे देश्ट पावस दिवन ह्या दिसांनी आमकां तूं आशिर्वादीत करून आसाय. पावसांतावन घडच्या विविध अवघडांतले आमकां राखून व्हर. कृतक आवरा वरवीं जावच्या घडामोडींतले आमकां आमच्या मोगाच्यांक निवार. वेळा वेळार पावस धाडून आमकां आनी आमच्या रैतांक तूं आदार जा म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सत्यवंता बापा आकांत उपजावन आसच्या कोरोना पिडेक तूं फाटीं काड. जायते कश्ट आमी सोंसून आसा. लाखांनी लोक जीव होगडावन आसात. आवय बापायच्या मरणा वरवीं भुरगीं अनाथ जाल्यांत. भुरग्यांच्या मरणान वडिलांक धक्को बसयला. आमची सामान्य जिणी अस्तव्यस्त जाल्या. एक कुटाम जशें सांगाता येवन तुका हरसूंचे भाग आमकां ना जाला. तुजी खुशी वयतर बापा हे पिडेक तूं फाटीं काडन परत मनशा कुळाक भरवस देवय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. पदवेदारा बापा ह्या फेस्ताच्या पिरजंती पासत मानेस सेंट फिलोमिना आनी मानेस फ्रांसीस मेंडोन्सा आनी तांच्या कुटुंबा पासत तुजे लागीं मागता हांव. सान पेद्रो मारिफात तुवें तांच्या कुटुंबाचेर वतल्ल्या कुरपे देण्याक अर्गां दिवन तांणी ह्या फेस्ताचें पिरजेंतपण घेतलां. जड उपकार उडास दवरून उपकारी काळजान तुका अर्गां दिवन आसच्या तांचेर आनी तांच्या कुटुंबांचेर तुजी दराळ बेसवां तूं वत आनी फुडल्या दिसांनी तांच्यो सर गरजो संपूर्ण कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. कनवळ्या बापा आज आमच्या पात्रोन संताचें सान पेद्रोचें फेस्त आचरण करतना आमच्या फेरगजेच्या सर्व कुटुंबा पासत आमच्या विगारां पासत तशेंच फेरगजेन सेवा दिल्ल्या सर धार्मीक भाव भयणी पासत तुजे लागीं मागता हांव. मिसाच्या ह्या संभ्रामीक बलिदानांत कोरोना परिगतीद्वारे वांटेली जावंक असाध्य जाल्ल्या फेरगजगारां पासत फेरगजेंतल्या प्रायवंत आनी पिडेस्तां पासत ती तुजे लागीं मागता हांव. देवादीन जाल्ल्या फेरगजगारांच्या आत्म्याक ससनाचो विशय दी. परगांवांत वावुरतल्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक मोतीचें समाधान आनी कुडीची भलायकी दिवन सांबाळवर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या मोगाळ बापा भावार्थान आनी पातयेन मागिल्ली मागणी तूं सदांच स्विकार करताय. आज आमी तुज्या मुखार दवरली सौर मागणी दयेन तूं मानून घे आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां कितें दिवंक आसा तें तूं फबक कर आनी सदांच आमकां सा बेतरूच्या मेटांनी चलची तुजी परज जावंक तुज्या मोगान आमकां भर.
हे मागणे आम्ही करता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. समर्पिता निरुपकार जावन धन्या तुका आमकांच भेटोवन दिता, आमकांच भेटोवन दिता. समर्पिता निरुपकार जावन धन्या तुका आमकांच भेटोवन दिता, आमकांच भेटोवन दिता. वावरान केलो क्रिस्ता कुडीन तो बेगीनच बदलतलो, जीण ही आमची पवित्र करतलो. क्रिस्ता कुडीन तो बेगीनच बदलतलो, जीण ही आमची पवित्र करतलो. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदरा देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवंक हाडल्यान त्या दाना बराबर भगेवन दर दुतां पेद्रूची आनी पावलूची कतकतीत विनवणी तुजे मुखार पावोवं. तिचे वरवीं खऱ्या भक्तीन मोगान आनी काळजाच्या एकवटान ही भेटवणी करून तुका मानता तसली जावंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोश बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या महाधर्मदूतांक वंदिता आमी. पेद्रून बाबार्थ उसारलो सगळ्या वतीं, पावलून त्याच बाबार्थाची आमकां दिली समजवणी. पेद्रून इस्रायलाच्या विस्वासी हेंडांतली घडलेली पवित्र सभा सलयली आनी सरयली. पावलून तुजो ताळो परजांक आयकासो केलो आनी सगळ्या लोकांचो शास्त्री आनी गुरू तो जालो. आनी वेगवेगळे तरान आपापल्या आपोवण्या बरी क्रिस्ती कुटुंबांक तांणी राष्ट्रांक एकवटायली. सेकी त्याच बाबार्थाक रक्तान साक्षी दिली ताणी. आनी विस्वासी साखरेचे इनाम जोडले दोगां या आपोस्तलांनी. ह्या खातीर संवसार सगळो उल्हासता आनी संतोशान तांची कीर्ती गाजयता. आनी दुता भोगता सांगाती तुज्या सडवणीचें कीर्तन निरंतर एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो
संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावे दाता जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी रचना तुका वाखणटा, कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेती जावन अस्तमचे पर्यंत तुका एक निर्मळ पेटवणी करच्याक एका शपर्जा तूं जमयत साय. देखून बापा खालतेपणी हें मागणें करता तुका भेटोवच्या हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जमच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो परदीन जालो त्या राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वरवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा आमच्या सोडूणे पसत तुज्या पुतान सोंसुल्ल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सरगार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवें एक कूड एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेले सासणीक दान तूं आमकां कर आनी अशी देवाचे माये भोव भगेवेंत आमकां मरयेच्या भगेवेंत सुजे तिचे पती, तुजे भगेवंत धर्मदूतांच्या, भगेवंत पेद्रू आनी भगेवंत पावलू आनी वैभवी रक्त साक्षींच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुजे साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवेंत बापाच्या आनी जेराल्ड आमच्या गोळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी मणयारा बराबर
तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर. तुजे हुजेर एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. खनवाळ्या बापा, संवसारांत शीम पडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयण्यांक आनी तुज्या इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनांक दादोशी जातल्या म्हणून आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सर्वांतराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा जो सरगार आसाय तुझे नाव बापा पवित्र तुझे राज आमकां ये. तुझी खुशी सरगार जाता तशीच ह्या संवसाराचा. आमचो दिसपड तो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षयतांव तशीच आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताचे येणें भरोशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक राजवड की पदवी महिमा तुझी ससनाच्या ससना तुझी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतेले आमचे काकूत कर. देवाचे शेळे
आमची काकूत कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दे आमकां शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ले आमी सर्व भागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू तुये काळजा तुये बिडार करून तुये तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागी तू वेगी लागी तू वेगी जेसू तुये काळजा तुये बिडार करून तुये तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागी तू वेगी लागी तू वेगी. जावना सायबूस वाड काळोख पयस धांवडावचो मरणा काळोख निवराव अमर जीव लाभोवचो उसवाड फांकय जिवीत लाभय सर्गी निवासाक पावय. जेसू तुये काळजा तुये बिडार करून तुये तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागी तू वेगी लागी तू वेगी लागी तू वेगी. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुझ्या पवित्र सभेच्या एकवटांत आमकां आमच्या गोवळ्या बराबर जेजूच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतला आनी ताची कूड आनी रगत आमी सेवल्यान ह्या संस्काराच्या गटायेन आनी भगिवोन पेद्रूच्या आनी पावलूच्या विनवणेन सदां तुज्या पवित्र सभेचो एकवट सांबाळूंक आनी तुवें विसलेल्या गवळ्या काल तुका विस्वासी रावोंक आमी आतां भास दिता आनी ही भास पाळूंक तुजी कृपा मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. पिरगजगरांक गांवांत तशें परगांवांत आसच्या सर्व बारकोर घरांक भगवंत पेद्रूचें संतोश भरीत आनी आशिर्वादांनी भरिल्लें बरें फेस्त मागता. आमच्या सर्व कुटुंबांचेर भगवंत पेद्रू मरिपात देव बेसांवां ओतून दी म्हूण आशेता. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसो. सर्वेस्परान आपली पवित्र सभा धर्मदुतांचेर स्थापल्या भगवंत पेद्रू आनी पावलूच्या विनवणेन तो तुमकां पवित्र सभेचे बळवोन सांदे करूं. आमेन. धर्मदुतांची देख घेवन आनी देवाच्या कृपेन सगळ्या मनशां मुखार तुमी जेजूक साक्षी दिवंक फावो. आमेन. धर्मदुतांच्या शिकवणेन
तुमचो भावार्थ घट जाला तांच्या मागण्यांनी ससनाच्या सुखाक तुमी पावो आनी सर पदवेदार देव बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्माचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचेर सदां आसो वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडकार जाऊन साय खडा भावार्थाचो देखून जालोय जेसूक मोगाचो ताणे केलो तुका मस्तक पवेस बेसो आनी दिल्यो साव्यो सर्गा राजाच्यो तूं जाऊन साय खडा भावार्थाचो देखून जालोय जेसूक मोगाचो ताणे केलो तुका मस्तक पवेस बेसो आनी दिल्यो साव्यो सर्गा राजाच्यो सा पेद्रो बापा भक्ता पात्रो ना आयल्या तुज्या पांयां तळामी लाभयस साय तुजी आमकां हर एक वेळी जावच्या भावार्थान घडामी तुझ्या पांयां तळामी लाभयस साय तुजी आमकां हर एक वेळी जावच्या भावार्थान घडामी जावच्या भावार्थान घडामी जावच्या भावार्थान घडामी मोगाळ पुत्रा सवे आंकवार मरे आशीर्वाद जेजूच्या पवित्र काळजा आकुल तुमची कर मरेच्या दुर्लभी काळजा जा तुमची बचावे सा पेद्रो पात्रोन संता आम्हा पासून विनंती कर भगवान क्रुसाचे करवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवे आमेन